30 मे 2026 मेरेन गोवा फॉरवर्ड पक्ष गोयभर 10 नवे ब्लॉक घडयतली। काँग्रेसीच्या केंद्रीय फुडारपणाकडेन तशेंच काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांचे कडेन आपूण संपर्कान आसा। काँग्रेस हायकमांडाचे आपले प्राधान्य आसूं येतात, पूण गोंयांतले युतीचो भागीदार म्हण आमी उगी रावपाक शकना। खऱ्या अर्थान भाजपाक हारोवपाक जाय तर विरोधकांनी घटमूट आनी तयार रावपाक जाय म्हण विजय सरदेसाय उलयला। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक। 2027 मेरेन काँग्रेसीन फुडें पर्याय बीजेपी खातीर काँग्रेस करूंक शकता जाल्यार काँग्रेसीन बेगीन पावल मारचें। आमी काँग्रेसीचे संपर्कांत आहा, तांचे प्रदेशाध्यक्ष ताच्या आहा, तांचे सेंट्रल लिडरचे प्रदेशाच्या आहा, पूण काँग्रेस पार्टी प्रायोरिटीज आतां दुसऱ्यो आसा की इलेक्शनां चल्ल्या। म्हाका दिसता तांचे सेंट्रल लिडरशीप आज मेरेन गोंयांत जायते भशेन जे इम्पोर्टंट दिवंक जाय तो तांकां टायम मेळूंक नासता। पूण जितलो टायम वता तितलो बीजेपीक पर्याय घडोवन हाडपाक त्रास जाता। काँग्रेस जर सुशेगाद रावली जाल्यार दुसरे पक्ष सुशेगाद रावंक शकता, मित्र पक्ष पासून सुशेगाद रावंक शकता। आमी आमचे भशेन आमचे हातपाय धरतले, आमी फुडें पावल मारतली। म्हणून तुका हांवें सांगलां की 10 ब्लॉक्स नवे ब्लॉक्स आमी मे 30 फॉर्म करतले आनी थंय जर आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो जाल्यार आमी थंय कॉन्टेस्ट करतले।